जनतेचो हे पास करता आसतना कसलोच विचार करूंक ना। सामान्य जनतेक विश्वासान घेवंक ना। हांव इतल्याच लागून म्हणटा, जवळ जवळ 1,00,000 जेन्ना ऑब्जेक्शनां तुजे कडेन पडलेली आसा, तेचेर कांयच निर्णय जायना। गोंयांचो जर आमी विचार केलो जाल्यार गोवन्स अगेन्स्ट सीआरझेड ही चळवळ सुरू जाली आणि जवळ जवळ 9 वाठारांनी, गोंयच्या 9 विंगड वाठारांनी ह्या नोटिफिकेशनाच्या विरुद्ध मिटिंगो जाल्यो। जवळ जवळ 1,500 केसी गोंयचे जे दर्यादेगेर कुशीक रावपी लोक तेंच्यो केसी पेंडिंग आसा, कोर्टान आसा, कलेक्टरा कडेन आसा, इतर अधिकाऱ्यांकडे आसात, तेंचेरूय कांय निकाल जावंक ना। सो हे सरकार जे आसा, मोदी अमित शाह जो चलयता ते सरकार पैशावाल्यांचे सरकार जावन आसा, ते ह्या प्रकरणांतल्यान दिश्टी पडटा। काँग्रेस पार्टीन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाबू कवळेकर हाच्या मार्गदर्शनाखाला कांय आमदार काँग्रेसचे वावुरपी सीआरझेड ऑफिस जे गोंयान आसा थंयसर जाब विचारपाक गेल्ले आणि त्या वेळार सीआरझेड सेक्रेटरीन हे उतर दिल्ले की गोंयान जो नियम लागू जातलो तो 2011 सीआरझेड 2011 ह्याच प्रमाणे नियम लागू जातलो। पण आयज जर पळयलें जाल्यार सर्रास एकंदरीत पुराय देशांत हे नोटिफिकेशन पास करून उडयल्ले आसा, एप्रूव्ह केल्ले आसा। गोंयांत रावपी जे पारंपारीक नुस्तेकार आसा तेंचो, राबणकारांचो, दर्यादेगेक ल्हान ल्हान व्यवसाय करपी गोंयकार हांचो विचार न करता फक्त अमित आणि मोदीक खुश करपाक हे नोटिफिकेशन तेंच्यांनी क्लियर करून गोंयांतसून धाडून दिले। आयज आमी मागणी करता की गोंयांत कोण तरी सरकारी अधिकारी, कोण तरी मंत्री मुखार येवन हेचेर स्पश्टीकरण दिवचे की हे गोंयांक लागू जातले काय ना जातले। मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या विधानसभेत सांगलेले की गोंयांत हे लागू जावचे ना। जी लोकसंख्या जे एक क्रायटेरिया आसा 2661 लोकसंख्या ज्या जाग्यार आसा तेकाच लागू जातले। सो ही लोकसंख्या तेणी सांगले की गोंयांत खंयच लागू जावचे ना। आमी परतून एकदा मागणी करता की हे जे एकंदरीत राष्ट्रीय स्तराचेर पास केला तितून गोंयांक वगळपाचो खंय तरी उल्लेख जाला काय? फक्त वेळ मारून व्हरपा खातीर गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या विधानसभेन हे सांगले की गोंयांक हो कायदो लागू जावचो ना, पण कागदाचेर बरयले अजून पासून गोंयकारांक खंयच मेळले ना। सो रिटर्न जो पर्यंत गोंयच्या लोकांक एश्युरन्स मेळना तो पर्यंत हो दुबाव, हो हुस्को हो असोच उरतलो। हो हुस्को पयस करपाची गरज आसा। आमी मागणी करता की अमित आणि मोदीची जोडयेन पास केल्लो, इंडस्ट्रियलिस्टांक, पयशाकारांक फावोर करपाक पास केले हे नोटिफिकेशन गोंयकारांक कितले मारक थारतले काय थारचे ना हेची जापसालदारकी घेवन गोंय सरकारान स्पश्टीकरण दिवपाची अत्यंत गरज आसा।